आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी सांत फ्रांसीस शावेराचे पोरबेचे तयारेचे 6व्या दिसाक आसां आनी पवित्र सभा आयज सांत आंद्रे धर्मदूत हाची परब समोर ओंपता. हे निमितान आयज आमी यादनिकी म्हत्वाची आनी आकारणेचे घरा खातीर मागता. ह्यो सगळे समोर मनान दवरून आयच्या नियाळाक आमी विशय घेतला तो म्हणल्यार गरीब दुबळ्यांचो बरवसो जा. देवाच्या उतराक पाळो दिवया. पवित्र पुस्तकान पवित्र सभेचे शिकोवणेन तशेंच सातां भक्ताच्या जिवितान आनी शिकोवणेन आमी पळयता तांचो पयलो वयलो मोग आनी हुस्को गरीब दुबळ्या सवें जालो. हो मोग आनी हुस्को पयलो आमी देवा सवें पळयता. हो ताचो मोग आनी हुस्को गरीब दुबळ्या सवें देवान आपल्या पुता वरवीं वेव्हारीक आनी संपूर्णायेन करून दाखयलो. आयज हो विशय नियाळटना आमच्या मिसां आनी जबाबदारी गरीब दुबळ्या सवें नवसरुया आनी तांचो पयलो वयलो मोग आनी हुस्को दवरतलीं आनी तांकां बरवसो दितलीं क्रिस्तांवां जावंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. दर एकल्याक आमकां जेजून ताचो शीस जावंक आपयला आनी बाप्तिस्मांत आमी ताची खरी फाटल्या द्वारां जाता. देखून ताका अर्गां दिवन विस्वासान आनी भावार्थान फुडें सरूंक आतां आमची काळजां मनां आयतें करुया. आमच्या पातकांचें वखसणें मागून म्हणया. हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच अवंकार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. प्रार्थुया. भोव वर्त्या देवा आमच्या मोगाल बापा, शिवर्तमान परगटूंक आनी परजेचो गवळी जावंक जेजून विंचून काडलेलो भाग्यवंत आंद्रे आपल्या आपोवण्याक पाळो दिवन कुर्सार मोरो पर्यंत जेजूक विश्वासी रावलो. ताचे विनवणेन आमकां सगळ्यांक पूण भोव करून आमच्या गवळ्यांक शेवट पर्यंत जेजूक विश्वासी रावंक बळ दी. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. जेजू स्वामी म्हूण तुज्या ओंटांनी उचारशी जाल्यार आनी ताका देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन केला म्हूण काळजांतान सोत मानशी जाल्यार
तुजें तारण जातलें. काळजान तान सोत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओंठांनी उच्चारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताजेर विस्वास दवरतात तीं सगलीं कधीच लोचेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जिदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली, कित्याक सगल्यांचो स्वामी एकलोच. आपणाक उलो मात्तल्या सोमेसांक पावूंक खूब ग्रेस तो, कित्याक सोमयाचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर बावर दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतलीं कशीं आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचेर बावर दवरतलीं कशीं खबर परगटपी आसल्या शिवाय आयकतलीं कशीं आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगट करतले कशें. आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता. बरी खबर हाडटात तांची पावलां कितलीं सोबीत, पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात. देखूनच इजायस म्हणटा, सर्वेस्परा आमी परगटलां तें कोणें सोत मानलां. म्हणटच क्रिस्ताचो निरोप परगट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारतां, तो तांच्या कानार पडूंक ना बी दुबाव विरेत, कारण शेकान शेक पृथ्वीचेर तांचो तालो घासता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. देवाचें उतर हें जाबाब शेकान शेक पृथ्वीचेर तांचो तालो आयकूंक येता. सगलीं म्हणुया, शेकान शेक पृथ्वीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. अंतरोल देवाची मोहिमा वर्णिता. मोलोप ताज्या हाताचें काम परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कलयत आसा. साबाब शेकान शेक पृथ्वीचेर तांचो तालो आयकूंक येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताल्यांचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकान शेक पृथ्वीचेर तांचो तालो घासता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. साबाब शेकान शेक पृथ्वीचेर तांचो तालो आयकूंक येता. शिव वर्तमानाक उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. सोमी म्हणटा, म्हज्या फाटल्यान येयात आनी मनशांक दोता तसले कारवी तुमी जायशे हांव करतलों. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. गालिलेच्या दर्या देगेर चलतना जेजून दोगा भावांक एकलो पेद्रू म्हणटात तो शिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे दर्यान जाळां मारताले ते देखले. ते खारवी आसले. ताणें म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक धरतात तसले खारवी जायशे करतलो.
आनी रोखडेच झाडां सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव, जाकोब झेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव, होड्यार झेबेदेवा आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रापणी शिंवताले. ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच रापणी आनी बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज सान फ्रांसिसाच्या पोरबेच्या नोवेनाचो 6वो दीस आनी एक सोबीत विशयाचेर आमी आयज नियाळ करता. तो म्हणल्यार गरीब दुबळ्यांचो बोरवासो जावन देवाच्या उतराक आमी पाळो दिवया. इश्टानो, दर एकल्याक आमकां ह्या संवसारांत एक मिसांव आसा आनी तें म्हणल्यार शुभ वर्तमान परगटपाचें. जावं तें आमच्या उतरांनी, जावं तें आमच्या कोरण्यांनी, जावं तें आमच्या जिविताच्या देखींतल्यान. आनी जेन्ना आमी गरीब दुबळ्यांक दोयाळ जाता, गरीब दुबळ्यांक आदाराची जाता, तेन्ना ह्याच जेजूच्या मिसावांत आमी वांटो घेता. आयचो आख्खो सेवाधर्म हेच दिशेंत आमची पावलां मारूंक आमकां उलो करता. सोडवणीच्या इतिहासान एक धांवती नदर आमी मारल्यार आमकां कळून येता की असल्या गरीब दुबळ्यांक देवान केन्नाच सांडूंक ना. इस्रायल पोरसां निर्वाशी कशीं इजिप्त देशांत आसली तेन्ना सगळे तांचे कडसून काडून व्हेले आनी एके भाशेन गरीब दुर्बळटी जाली. पूण इश्टानो, देवान तांकां सांडली काय ना. देवान तांकां केन्नाच सांडूंक ना. कारण फावो त्या वेळार फावो ते घोडेक प्रवादी धाडून तांकां बोरवासो दिलो. तांची ताणें राखण केली. जेजूच्या जिवितांत आमी नदर मारल्यार जेजू आपलो भौशीक वार सुरू करूंक वेताना उदगाल्लो. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला गरीबांक बरी खबर दिवच्याक. आनी जेजूचें जिवीत आमी पळयल्यार एक व्हड मनीस आसलो तो, पूण सादेपणान आपलें जिवीत जियेलो. आनी जे ताचे शिश्य आसले ते सादे खारवी ताणें विचून काडले. आयज तांचेच मदो एकलो सांत आंद्रे, ताची परब आमी समोरमता. आयज ताचे आपोवणें आमी आयच्या शुभ वर्तमानान आयकलां. तोवूय आपलें पुराय जिवीत सादेपणान जिवन जेजूचो पाटलाव करीत शुभ वर्तमानाचो साक्षीदार जालो. मोगाच्या भयणी भावांनो, सान फ्रांसिसाचें जिवीतूय आमकां एक व्हड देख. कारण कितली व्हड ताची ग्रेसकाय, पूण आपलो देश सोडून तो गरिबां मदें वावरूंक केन्नाच फाटीं सरलो ना. तांकां बावार्द दिवंक केन्नाच तो फाटीं सरलो ना. तांच्या समुदायांनी रावून, तांचे बरोबर जेवून खावून, तांच्या ल्हान ल्हान खोपींनी रावून, तांची भासा शिकून तो तांच्या जिवितांत ताणें बोरवाशाची कीट पेटयली. मोगाच्या इश्टानो, आयज आमी आमच्या दुसऱ्यांच्या जिवितांत बोरवाशाची कीट पेटयतले जाल्यार, ह्या गरीब दुबळ्यांच्या जिवितांत हो बोरवासो आमी जातले जाल्यार आमी कितें करूंक गरजेचें काय? 2 मुद्दे तुमचे मुखार दवरता. पयले सुवातेर गरीब दुबळ्यांचेर जातल्या अनितीचेर झुजूया. गरीब दुबळ्यांचेर जातल्या अनितीचेर झुजूया. मोगाच्या इश्टानो, हांव ल्हान आसलो तेन्ना इस्कॉलान शिकतालो तेन्ना म्हाका उगडास आसा, जो भुरगो ज्या भुरग्या कडेन जायते पयशे आसले, जो भुरगो गिरेस्त आसलो, ताचे जायते फ्रेंड्स आसताले, ताचे जायते इश्ट आसताले. पूण ज्या भुरग्या कडेन घोडो नासलें, जो भुरगो गरीब आसलो, ताची फकाणां करून ताका एकलोच सोडटाले. आनी मोगाच्या इश्टानो, आयज समाजांतूय अशेंच घडटा. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां, आमचो सगल्यांचो सोमी आनी दोनी एकूच. आमचो सगल्यांचो सोमी आनी दोनी एकूच. हाका लागून अंतर आमी करूंक फावना आनी गरीब दुबळ्यांचे होक राखूंक आमी ताळो उबारूंक फावो. मोगाच्या इश्टानो, जेजून केन्ना ह्या गरिबांची किकोंत करूंक ना, केन्नाच तांकां भायर रावंक ना. सदांच एक सारको उदारपणान तांचे सोबें तो वागलो
आनी सरकार राज्याच्यो ग्रेस्कायो पासून वांटूंक तो फाटीं सरलो ना. आयज ताच्याच पावलांनी आमची पावलां मारूंक आमकां एक उलो. दुसरे सुवातेर दुसऱ्यांची गरज वळखून घडटा ते परी आदार दिवंक शिकुया. दुसऱ्याची गरज वळखून घडटा ते परी आदार दिवंक शिकुया. मोगाच्या भयणी भावांनो, जायते फावट आमी जाणाव दुसऱ्यांची गरज आमी जाणाव, पूण तो आमचे कडेन आदार मागीसर आमी रावता. जायते फावटी दुसऱ्यांचे चुचुरे आमी करता, पूण जेन्ना आदार करपाचो वेळ येता तेन्ना आमी पळ मारता. हें सगळें कित्याक घडटा इश्टानो? कारण आयज मनीस आपणाचेच चिंतूंक लागला. म्हाका व्हड व्हड रेस्टॉरंटांनी जेवूंक मेवल्या पुरो, म्हज्या आंगाक बरे बरे कपडे न्हेसूंक मेवल्या पुरो, पूण उगडा सोरया मोगाच्या इश्टानो, हें सगळें संवसारांतूच सरोन वेतलें. पूण जोरी तर आमी तेच दुडू गोदचे भायर मोडीन आसतना सॅक्रिफीस करून आमच्या गरीब दुबळ्यांक आमी आदार दिलो जाल्यार व्हड ग्रेस्कायो आमी सोर्गी राज्यांत जोडूंक पावतल्यात. आनी सोर्गी राज्यांतूच न्हय, ह्या संवसारांत जें कितें आमी दुसऱ्यांक आदार दिता, जी बरेपणां आमी दुसऱ्या सवे वांट्टा, तितले दुपेट बरेपणां आनी बेसावा देव आमकां दितलो. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमचे पवित्र सभेन गोरिबा सवे आमचो आदार दाखोवंक कितल्योश्योच संद्यो आमकां मेळटात, जशें SSVP, मिशन संडे कलेक्शन, कम्युनल संडे कलेक्शन, आमचो गूड सॅमेरिटन फंड आसा. असल्या खात्यांक आनी संस्थांक आमी फावो तो आदार दिवंक गरज. कारण ह्यो संस्था गोरिबा पासत वावुरतात, गरीब कुटुंबाक आदार दिवंक ती वावुरतात. ताचे भायर जायतीं आमची भावां भयणां, जावं ती पाद्री जावं ती माद्री वो लौकीक भावां भयणां गोरिबांचे सेवेक आपले जिवीत पेटयतात. आनी तातूंत एक उत्तम आमकां नमुनो म्हणल्यार कोलकाताची बागियोन तेरेस. आयज हो नियाळ सोंपयतना तिणेंच म्हणिल्ली एक वड तुमचे मुखार दवरता. ती म्हणटाली, तुज्यान तो 100 जाणांची भूक मारूंक जायना तर एकल्याक तरी जेवण दी. तुज्यान तर 100 जाणांची भूक मारूंक जायना जायत तर एकल्याक तरी जेवण दी. आयज ह्या मिसांत आमी वांटो घेतना जेजूशी मागुया, जेजू तुज्याच उतराक पाळो दिवन गरीब दुबळ्या सवे हांवें घडटा ते परी म्हजो आदार दिवंक तुजीच कृपा म्हाका फावो कर. जेजू तुज्याच उतराक पाळो दिवन गरीब दुबळ्या सवे हांवें घडटा ते परी म्हजो आदार दिवंक तुजीच कृपा म्हाका फावो कर. आमेन. उबे रावया. आमचे थोडीच मागणी, आमचे चिन्ह, आमची भावना देवा मुखार आमी दवरया आनी आमच्या पय सभेच्या गरजां खातीर आमी बापाक आमची मागणी उबारुया. म्हजे फाटल्यान यात आनी हांव तुमकां मनशाक दोत्ता तसले कारवी करतलो. आमच्या पय सभेच्या फुडाऱ्यांनी दिसाच्या दिसाक जेजूचो ताळो आयकूंक, ताचो नीस पाटलाव करूंक आनी हे वरवीं जायत्याक भोग करून गरीब दुबळ्याक बरवसो दिवंक जेजूची हाडूंक बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आपणाक उलो मारतल्याक समस्ताक पावूंक खूब गिरेस्तो. आमच्या सरकारी, राजकिन्नी आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी सगळ्याची भोग करून गरीब दुबळ्याची एक सारकी सेवा करूंक जसो देव उदार तशेंच आमी उदार जावंक बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. ताचे विश्वास दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतल्याची कशी. आमी कशी सगळ्या देवा पूर्ण विश्वास दवरूंक एकामेकाचे भोग गरीब दुबळ्याचेर आदाराक पावूंक बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आनी रोखडेच झाडां होडे आनी आपल्या बापायक सांडून
ते ताचे फाटल्यान गेले. देव आपयता ते सदां सांडूक याज्ञीक आनी म्हत्वाची भाव भयणी जावूक आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी वय मोडूंक बापाचो आदार मागुया. ओगेपणी आमची दरेकल्याची खासगी मागणी आमी बापाच्या पांयांसरी दवरया. भोव मोगाल बापा, आमी तुजीं भुरगीं तुका उलो मारता. आमी उसारली आनी आमच्या काळजां मनान आसची ती सगळी मागणी तूं जाणाय. देखून आमकां कितें गरज आसा तें सगळें तूं आमकां फावो कर. तुज्याच पुता जेजूचे नांवे. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान आमची सगळी जिणी, आमची सर मागणी देव बापाक मानता तसली जाव म्हूण मागात. सर्गींच्या बापा, भगवंत आंद्रेच्या परबे दिसा तुका भेटयता हांव. त्या देण्या वरवीं आमीच तुका मानव आनी तुजे पदवेन बदललेली ती देणी परतून घेवन नव्या बोळान आमी बरो. हे बरी तूं आमकां दिताय त्या कुर्साक वेंग मारून सोडवण्याच्या कामान जेजूचे सहकारी जावंक आनी सासणाक ताच्या सांगाता तुजी महिमा भोगोवंक आमी पावो. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर तै आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणी गोवळ्या तुजो हिंड तूं कधीच सांडिनाय, पूण भाग्यवंत धर्मदुता वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गोवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदुतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी गायता निरंतरी. Organizam por la
Sorgi duka soy 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 soy. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावन ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bhavata good purgatoria. Sumya Jesu ami ondo katao ali ekalsin pietam. Tihle pauti tu voi bova Jesu ami tuche moron purgatoria. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडोवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या भाग्योत बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गुवडी बापा, सिमियो आमच्या दारी गुवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. आमच्या घोराब्यान जी मेल्यान तांचो आमी थोडो वेळ उगडास करुया. तांकां आनी तुजे इश्टागोडीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पोजोलीत मुखामोल पोलोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये, देवाचे माई सांगाती, तिच्या पोती बागियोन झुजे, बागियोन दोन दुता आनी सोर काली तुका मानवल्यांत त्या सोगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पोदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जेजून आमकां देवाची वळख करून दिल्या. आमचो तो बाप म्हूण आमी वळखता.
देखून त्याच मोगान आनी भक्तीन आमी ताचे लागीं मागुया. आमच्या बापा, तुझें नाव पवित्र जावं, तुजें राज संकायो, तुजी कृशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगस, आनी आमकां काडलें पुरो घेवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटली पोरमी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सौम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुमचो तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पथकां धुवन काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. सोपिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत तांणीच कोमयाव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेले आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Namka vanto, tore kutskuna misalnya, Jesu cikuna misokli, Jesu mosto kami sade, ekat sundya namka vanto, tore kutskuna misalnya. Jesu cikurami sobe, Jesu mosto kami sade. Ikut spivon soklia kamka, Jesu vata pleroko, eka jivanam kapota, priti mokan kalsa soda. Ikut spivon soklia kamka, Jesu vata pleroko, eka jivanam kabota, priti mokan kalsa suda.
मोगा उपदेश जेजून दिला एकूच आज्ञा आमकां केल्या आपल्याच मोगान सगळ्याक वेगो एकूच उपदेश आमी पाळचो मोगा उपदेश जेजून दिला एकूच आज्ञा आमकां केल्या आपल्याच मोगान सगळ्याक वेगो एकूच बेगो सगळ्याक आमकां जेजू वाटा आपले रोगो एका जीवान आमकां बोटा प्रिती मोगान काळजा सुटा एकूच बिगोन सगळ्याक आमकां जेजू वाटा आपले रोगो एका जीवान आमकां बोटा प्रिती मोगान काळजा सुटा एकूच भावात आमच्या मौनात एकूच विश्वास आमच्या काळजांत एकूच आशा आमची जिणे कॉन्शियसाचो भावात भोगले एकूच भावात आमच्या मौनात एकूच विश्वास आमच्या काळजांत एकूच आशा आमची जिणे कॉन्शियसाचो भावात भोगले आमचे दोळे धापुया आनी ओगेपण सांबाळुया काळजान शेवलेल्या जेजूचे आसणे अणभवया आनी ताका दिनवासुया प्रार्थुया मोगाला बापा धर्मदुतांच्या हातांतल्यान आमकां पावलोले जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमी आतांच घेतलां ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडो आनी उर्बेन बरोवन आमच्या भावा भयणींक खेरीत भाशेन आमच्या गरीब भावा भयणींक जेजूशी ओडून हाडूंक आमकां तूं कृपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसूया आयची मिसाची भेट समोर उमलोल्या पाद्री वेलेरियन फेर्नांडीस आनी देवा उतराची मोडणी केल्ल्या दियाक एलिडिओ दोनोना हांकां आमचे दिनवास तशेंच गायनाची मांडावळ आनी वाचपाक कोत्तोल्यांक आमचे दिनवास बागेवन आंद्रेची परब कायद्यान 30 तारखेर म्हणजे फाल्यां पूण फाल्यां आदवेंताचो पयलो आयतार देखून खेरीट कारणांक लागून ती आयज समोर उमल्या आयज सान फ्रांसीस शावेराचे नोवेनाचो 6वो दीस दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11, 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन जातलें
कुमसाराक तुमच्यान बासिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. तशेंच म्हज्या दाव्याक भायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता. सकाळचे 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. तुमी सान फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकाचो उमो घेवन भायर सरतना थंय आमचे दियांक भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात दवरून मागणें करून घेवंक जाता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बासिलिकेन पवित्र संस्काराची बोजवण जाता. तुमी थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. आयज 12:15 मराठी मीस आसतलें. फाल्यां हे भाशेन मिसां आसतलीं. 9:15 कॅनन्स मास आसतलें. 11 तामिलान मीस आसतलें. 12:15 मलयालम भाशेन मीस आसतलें. 2 सगल्या स्थलांतरी मायग्रंट भाव भयणींक हिंदी भाशेन मीस आसतलें. 5 वरांचेर दिव्यांग म्हणजे पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज ह्या भाव भयणांक मीस आसतलें. ह्या मिसा भेटीन भुक्तीपणी भाग घेतल्या तशेंच हें वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. फाल्यांच्या दिसा खेरीत भाशेन आमी जाणट्या पासत मागतल्या. सगलीं उबी रावुया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनंती मागता. ओगेपणी जोणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोपटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा. आमेन. San Francis Xavera, ora cura, rati samcha moga, la storia, besauga saiba, de saramcha. सांभाळून आमकां गोपाळ तुझ्या बेसावगा सायबा देसार आमच्या. सांभाळून आमकां गोपाळ तुझ्या. फुलां भेटोवंक वा फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्कार वो कंट्रोल रुमान दिवंक जाता.
तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वा बासिलिकाचे कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसली दुबावी मनीस वो वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेंच पुलिशेक कळोवचें. डिसेंबराचे 2 तारखेर से कॅथेड्रलाचो यूथ तियात्र हाडटा. ताचो बरोयणार आनी डिरेक्टर जावन आसा मिस्टर लॉरी ट्रावासो. हो तियात्र जातलो से कॅथेड्रलाच्या स्टेजीर 7:30 वरांचेर आनी तियात्राचें नांव जावन आसा ह्या तियात्राक नांव दी. देव बरें करूं.